कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मुर्ले 70च्या वाळवंटी न्हंयच्या पात्रात मेरशेच्या 19 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायतीप्रमाण अमोथ पाचंगे मूळ कर्नाटकाचो रावपी मेरशे आपल्या दोगां इश्टां वांगडा 70तल्या वाळवंटी न्हंयचेर पिकनिकेक गेल्लो। वाळवंटी न्हंयच्या उबो गुणो म्हणटात त्या पात्रात न्हावपाक गेल्ले कडेन तिगूय इश्ट बुडटाना थळाव्यांक दिसले। तातूंतल्या दोगा जाणांक थळाव्यांनी वाटयले, मात दुर्दैवान अमोथाक वाटोवपाक तांकां येस आयलें ना। मुर्ले 70 हांगातल्या वाळवंटी न्हंयच्या पात्रान आज एका भुरग्यांक बुडोवन मरण आयलेलें आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार मुर्ले 70 हांगातल्या उबो गुणो ह्या वाळवंटी न्हंयच्या पात्रान आज 3 जाणां भुरगे न्हावपाक गेल्ले आनी त्याच वेळार दनपारच्या वेळार भितरले 3 जाणां बुडलेले, तितूंतले एकटो बुडोवन मरण आयलो, तर 2 जाणां स्थानीक जे लोक आसले तेंच्यांनी ताका वाचोवपाक यश आयलेलें आसा। ह्यो जो भुरगो आसा ह्यो मूळ कर्नाटकाचो, पण तो मेरशे हांगासर रावतालो। तेजें नांव आसा अमोद पांचांग आनी तो 19 वर्साचो आसलेलो। सद्या तेजी बॉडी काडलेली आसा आनी सांखळे हॉस्पिटलांत व्हेल्ली आसा आनी ताका आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे हांगासर व्हरपाचें आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हांच्या मार्गदर्शना खाली उपनिरीक्षक सनिशा नायक फुडलो तपास करीत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।